आदिवासी संघटना केपें हांणी आयोजीत केल्ल्या ह्या 11व्या ट्रायबल फेस्टिवलाक आयज आमी सुरवात करतात. म्हणजे आमचे कॅथलीक भाव एक दोन तरेचे ट्रायबल आसता, एक हिंदू कम्युनिटी ट्रायबल्स अँड कॅथलीक कम्युनिटी ट्रायबल्स. स्पेशली वी सी हियर all Catholic community tribals, they came together, formed the Adivasi tribal संघटना आणि they every year for last 11 years ते हो ट्रायबल फेस्टिवल हाडटात आणि हातून भितर एक्झिबीट करतात तांचे टॅलंट आसतले, तांचे जे पयलींसान करीत आयिल्ले पारंपारीक खेळ आसतले, पारंपारीक गितां आसतली, पारंपारीक म्युजीक आसतले, तांचे स्किल्स हातून भितर आसतले, सान्न करपाक, मल्ल करपाक किंवा जे अशें आमचे दळपाचे, फोव करपाचे जे आमी परंपरेन करीत आयिल्ले ताचे प्रदर्शन आणि ते दायज आमकां सांबाळून दवरपा खातीर ह्या पिळगे कडच्यान दुसऱ्या पिळगे कडेन ट्रान्सफर करपाचो हो प्रोसेस आसा. आनी म्हाका दिसता की आयज तांचे सगळे लोककला, लोक परंपरा, आमची ट्रेडिशन्स ती प्रिजर्व करपा खातीर, प्रोटेक्ट करपा खातीर एक अत्यंत म्हत्वाचो असो आदिवासी संघटना केपें हांणी प्रयत्न केला आसा. हांव तांकां परबी दिता, शुभेच्छा दिता. हो 2 दीस चलपी फेस्टिवल म्हाका दिसता की एक वेगळें प्रदर्शन, एक्झिबिशन ऑफ देअर स्किल्स, ऑफ देअर टॅलंट अँड टू रिवायव the traditions, to revive our old the Adivasi communities जे कितें करताले ते प्रिजर्व करतात. आणि हो 11th आदिवासी संघटना केपें ह्या जे सुवाळ्या हांव गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून हाजेर आशिल्लो आनी गेल्या त्या वर्साक येयल्लो. बट म्हाका दिसता ह्या वर्साक गेल्या त्या वर्साक चड प्रमाणान बरें जालां, म्हणजे सेटअप बरें आहा. म्हाका चड स्टॉलां जाय, काम आमगेले डिफरंट आमगे ओरिजिनल ट्रेडिशनल जे स्वीट्स आहे तेवूय आहे भरपूर आयलाय, टेस्ट केलाय. आणि म्हाका दिसता ही परंपरा बाब आमगेले आदिवासी संघटना केपें तेंगे कमिटीन प्रेसिडेंटान तेगे बाब आदोगा जॉनान आनी तेगे सगळे प्रेसिडेंट बाब पॉब हेमी सांबाळून दवरला ट्रेडिशन. आनी म्हाका दिसता आजच्या काळार हे वस्तू मेळपाक आज भरपूर मुश्कील जालें. आनी जेन्ना हे संघटना म्हाका दिसता अशें करून ट्रेडिशन आमगे सांबाळून दवरता तेन्ना आमचे सो पॉलिटिशियन कोणे आमदारान कोणेय जावं सरपंच सगल्यांनी हें सांबाळून दवरपाक भरपूर गरज आहा. आनी हे सांबाळ जाल्यार आमगे मुखावेल पिळगी म्हाका दिसता हे कितें आमगेलें ओल्ड ट्रेडिशन गोंयकारपण गांवकारपण कितें तें म्हाका दिसता दिश्टी पडटलें. अदरवायज हे स्लो डेथ हें काबार जाता. सो आज कितें जालां, आज बायल वेस्टर्न कल्चर येयला आनी सगळे आमगे गांवचे भुरगेय वेस्टर्न सगळे करपाक शिकल्याय. केलें म्हूण हितून प्रॉब्लम ना, बट तें नीज मूळ गोंयकारपण कितें आहा आमगेलें पयलीं जस्ट आमगेलें जनरेशन केस उंच चोडलें, केस ट्रेडिशन करतालें हें तरी म्हाका दिसता सांबाळपाक भरपूर गरज आहा. आनी म्हाका दिसता आतां तूं पळयत जाल्यार ह्यो बायलो फाटल्यान म्हाका दिसता 60-70 वर्सांच्यो त्यो आजून बरें काम करताय. आमगे आतां म्हाका दिसता न्यू जनरेशन 50 म्हळ्यार घरान बसताय. हें कित्याक ही काम कोन्न येयल्ली आनी ट्रेडिशनाक जे तेंगेल्यो फुगड्यो दाल ह्यो सगल्यो दॅट इज लॉट ऑफ सायंटिफीक व्हॅल्यूज जो खेळाय ते बॉडी फिट दवरताय हे आज आमगे म्हाका दिसता कोण कोना. सो ही संघटनाक म्हज्या कोंतान हांव एक परबी दिता की हें ट्रेडिशन सांबाळून दवरताय म्हूण. आनी अशेंच व्हरचें आनी एज अ MLA हांव सदां हेंचे बरो आसतलो, हे संघटना बरो सिंगा न्हू आख्खे गोंयांत जेन्ना गोंयकारपण सांबाळटा तेन्ना सदांच आमगे ट्रेडिशनल लोकां बरो आसतलें.